लोक कोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसा होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. ती देवाचेर आनी मोजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतली भायर काडलीं. ह्या अरण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायतीं जाणांचो जीव काडलो. लोक मोजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्परान आमचे सरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं आमकां आमचे खातीर विनवती कर. मोजेसान पोरचे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो. तूं एक उज्याच्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो, ताचेर नदर घाल्ल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो, तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलोले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केला तें कधीच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीन दिवन आयक. म्हजे पुरजे हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपरायांनी खबर सांगता. पुर्वेले गूट तुमचे दोळ्या मुखार उगडापे करात. जबाब सर्वेस्परान केला तें केदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतालीं आनी काळजांत तावन ताचेशी परात्तालीं. तेन्ना देव आपलें खडप म्हूण, परमेस्वर देव आपलो थारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधींच विसरूं नये. पूण थोंड पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांचें ओंटांचीं उतरां फटकिरीं. ताका दिलेलें उतर काळजांत तीं सांबाळ्ळीं नासलीं. ताचे लागीं केल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधींच विसरूं नये. पूण आपल्या व्हडे कोंडवळायेन ताचे पातोक ताणें बक्षिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केला तें कधींच विसरूं नये. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाचे सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्या वोन तो खालतो जालो. मरोपर्यान आनी खुर्सार मरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत सर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचने परगटचे. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbe svora
सोम्या जेजू क्रिस्ता नमान बोंदोन मोयमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. जुआं पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बोगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोजेजान ओरोण्यांत सोरोप उबारलो तशेंच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात ते सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तींचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोन जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आयज आमी खुर्साचे जोयताची पोरोम समोरताना खुरीस जावन आसा आमकां उगडास जेजूच्या कोश्टांचो आनी मरणाचो. पूण आदी थावनूच खुर्साचो अर्थ हो नासलो. खुरीस आदी जावन आसली एक खुणा कोश्टाची, लोजेची आनी मनीस निर्दयपणाची, ह्युमन क्रुएल्टी. जेजूच्या मरणान हें सगलें बदल्लें. जी लोजेची खुणा आसली ती जावंक पावली जोयताची, देवाची आनी जेजू वरवीं मनशा सोवें ताच्या मोगाची खुणा. आयच्या पयल्या वाचपान बरोवपी आमचे मुखार इस्रायल पोरचेक ओरोण्यांत मेलोलो अनुभव दवरता. ह्या अनुभवा विशीं आमी वाचलां कशी पुरी इस्रायल पोरजा देवाक शिणटा, देवा थावन पयस वेता आनी कशी भाशेन देव तांकां परत परत भोगसून तांकां आनी ताचे सोवें केलोल्या कराराक विस्वाशी रावता. आयच्या वाचपांत इस्रायल पोरजा पयलेच फावटी देवाची आड गुणगुणटा आनी पयलेच फावटी आपले पातोक ओळखून भोगसणें मागता तें आमी पळयता. काकलुतीचो देव तांकां बक्षिता आनी आपले दोयन मोइजेसाक एक पितूळचो सोरोप उबारूंक फरमायता आनी जीं कोण ह्या सोरपाचेर नदर मारतात तीं साल्वार जातात. शुभ वर्तमानांत निकोडेम एक फारिजेव जेजूसी येता आनी विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक ताणें कितें करूंक फावो? आनी जेजू ताका आयज आमी आयकलां त्या पयल्या वाचपाचो उगडास करून आपल्या मरणाची भासावणी करता आनी ताका सांगता की जशे पुरी मोइजेसान ओरोण्यांत पितूळचो सोरोप उबारलो तसोच देव आपणाकूय उबारतलो सगल्या मनशाच्या तारणा खातीर. आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटलें. खुरीस आमकां शिकयता की आपेस म्हणजे फेलियर, हार आनी जोयत जावन आसात जिविताचो एक भाग. खुर्साचेर नदर मारून देव ह्या खुर्साचेर जोयती म्हूण जालो आनी पातकाचो नाश केलो म्हूण उगडास करुया. आमचे सगळे कोश्ट ह्या खुर्सा तळा दवरुया आनी जेजूचे आदीन करुया. तोच आमकां ह्या कोश्टांचेर
आनी पातकाचे जोयत व्हरूंक आदार आनी बळ दितलो.